everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली and प्रणालीज कुझीन आमच्या YouTube चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आज आमी करया माणक्याचे काफ्रियल किंवा स्क्विज काफ्रियल. आता हे करपाक सामके सोपे तशें खावपाकूय खूप रुचीक लागता. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरवात करया. तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो माणक्यो उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांकां अशें रिंग शेपान कातरून घेतला. हे पळय अशें. आता हांकां तुमी जाय ते शेपीन कातरूं शकता. आता हांकां आमी मीठ लावन घेवया. तर तातूंत घालता अर्दो चमचो मीठ. तातूंत मागीर अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां त्या माणक्यांक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय. अशें बरेपैकी लावन घेवया मिक्स करून आनी हें आमकां एक 15-20 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय. तर ताज्या उपरांत आमी काफ्रियल मसालो करून घेवया. ताका लागून हांवें हांगा एक चुडी ओली कोथमिरेची मिक्सरान घालून घेता. तातूंत मागीर 2 ते 3 हरवी मिरसांगो घालून घेवया. तातूंत मागीर हांवें हांगा एक ल्हान कांदो कापून घेतला, तो तातूंत घालून घेता. 4 ते 5 लसणीच्यो बोंयो सोलून घेतल्या. 1 इंच आल्याचो कुडको घालून घेवया. थोडीशी आमटाण घेतल्या, ती घालून घेता. ताज्या उपरांत तातूंत सुके मसाले घालून घेवया. ताका लागून हांवें हांगा 2 तिखी पानां घेतल्या, 5 ते 6 लवंगां घेतल्या, 7 ते 8 काळी मिरयां घेतल्या, 1 ल्हान चमचो घेतला जिऱ्याचो, 2 कुडके तिखीचे घेतल्या. हे आमी मिक्सरान घालून घेवया. तातूंत मागीर चवी पुरते मीठ घालून घेवया. ताज्या उपरांत अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो, अर्दो चमचो घालया साखर. तातूंत मागीर अर्दो लिंबाचो बरो रस पिळून घेवया. तो असो बरो पिळून जालो तसो हांवें हांगा 1 ल्हान कप विनेगर घेतला, ते तातूंत घालून घेता आनी हें घालून आमकां हें बरेपैकी वांटून घेवपाक जाय. बरें हेजो एक पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय. आनी हो पळया आमचो काफ्रियल मसाला पेस्ट तयार जाल्लो आसा. आतां हो आमी ते मॅरिनेट केल्ल्या माणक्यांक थोडो थोडो करून लावन घेवया. असो बरो वेवस्थीत लावन घेयात आनी मिक्स करून हें आमकां 1 ते 2 वरां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय. जितले वेळ चड तुमी मॅरिनेट करपाक दवरतात तितले ताका चड टेस्ट येता आनी चड बरें लागता. ताज्या उपरांत कायल गरम करपाक दवरला. तातूंत थोडें तेल घालून घेवया आनी हें तेल अशें बरें तापलें तशें आमी त्यो मॅरिनेट केल्ल्यो माणक्यो तातूंत घालून घेवया आनी एक 5 ते 8 मिनटां खातीर लो फ्लेमीर फ्राय करून घेवपाक जाय. ह्यो माणक्यो आमकां चडय फ्राय करपाक जायना, एक 5 ते 8 मिनटां खातीरूच फ्राय करून घेवया. हे पळया सवका फ्राय करून घेयात, नाजाल्यार त्यो उसळटा. आनी थोड्या वेळान पळयात त्यो माणक्यो अश्यो बऱ्यो फ्राय जाल्ल्यो आसा. हे पळया अश्यो बऱ्यो शिजल्या. ती आमी एका आयदनान काडून घेवया. अशी सवका दुसऱ्या प्लेटीन काडून घेयात आनी काडून सायडीन दवरया. ताज्या उपरांत त्याच कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी हांवें हांगा एक मोठो कांदो लांब पातळ शिनोन घेतला, तो तातूंत घालून घेता आनी हो आमकां बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय. बरो तळसून घेवपाक जाय. जो पर्यंत तो कांदो सॉफ्ट जायना तो पर्यंत बरो भाजून घेवया. तो कांदो असो बरो भाजून जालो तसो आमी तो उरिल्लो काफ्रियल मसाला पेस्ट तातूंत घालून घेवया. ताज्या उपरांत हांव हांगा एक ल्हान ग्लास उदक घालून घेता. हांगा जितले तुमकां दाट पातळ जाय तितले तुमी वापरात. तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेता. मसाला पेस्ट करता आसतना हांवें हांगा मीठ घातिल्लें, ताका लागून हांव हांगा थोडेंच मीठ वापरता. मिक्स करून घेवया. अशें बरें धवळून घेता. मागीर ताजें झांकणें धापून हें आमकां एक 10 मिनटां खातीर बरेपैकी शिजोवन घेवपाक जाय. तो मसालो बरेपैकी शिजपाक जाय. आनी हो पळया तो आमचो मसालो असो बरेपैकी शिजला. आतां तातूंत ते भाजून घेतलेल्यो माणक्यो घालून घेवया. अशें सवका घालून घेयात आनी अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेता आनी हाजेर झांकणें धापून हें आमकां आनी एक 10 मिनटां खातीर बरेपैकी शिजोवन घेवपाक जाय. आनी 10 मिनटां उपरांत पळयात तुमचें एकदम रुचीक माणक्याचें काफ्रियल खावपाक तयार जाल्लें आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम करून पळयात. खावपाक खूब म्हळ्यार खूब रुचीक लागतात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा. धन्यवाद.